येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेगायच्यो हेडलायन्स. गावडे बांदोडे वाठारांत फाटल्या एका वर्सा सावन खाऱ्या उदकाक लागून शेतांनी लायिल्ली पिकावळ जाता नश्ट. साबार फावटी मानशेची दारां बंद करपाची मागणी करून लेगीत अधिकारी कानार ओडटात केस. पाडी बार्शे वाठारांतल्या शाळेचो विशय जाला बरोच तापट. 5 जूना आदी सरकार उपाय येवजण काडिना जाल्यार भुरग्याक शाळेत धाडचे ना. पालकांची सरकाराक शिटकावणी. बेतूल वाठारांत न्हंयच्या तोंडा लागीं रेंव काडप्यांक थळाव्यांचो खर विरोध. पयलीं रिटेनिंग वॉल बांदची आनी मागीर रेंव काडची मागतात पारंपारीक नुस्तेकार. राज्यांत येता तो सप्तक उरतलो गरम आनी दमट. मोका चक्रीवादळाक लागून कांय कडेन दाटतली कुपां. आनी आतां हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आमी खेडेगांवांत रावता म्हणून सोसून घेवपाचें वय, थळाव्या आमदाराचो सरकाराक प्रश्न. पाडी बार्शे वाठारांतल्या शाळेचो विशय आतां बरोच तापट जाला. साबार फावटी ह्या सरकारी शाळेची अवतिकाय सरकारा मुखार मांडून लेगीत कसल्योच हालचाली जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्या आमदारा सयत लोक बेजारल्यात. 5 जूना आदी सरकार उपाय येवजण काडिना जाल्यार भुरग्यांक शाळेत धाडचे ना अशी शिटकावणी पालकांनी दिल्या. पाच जूना सावन शाळा सुरू जातली तेन्ना भुरग्यांक पाडी बार्शे सरकारी हायस्कुलात धाडचे नात अशें पालकांनी सांगले. थळावे पालक आमदार एल्टन डिकॉस्टा आनी पंचायत मंडळाच्या हजेरीत हो निर्णय घेतला. हे शाळेची सामकी अवतिकाय जाल्या. गोरवांचो गोठो तरी बरो. हे स्थितीची खबर सरकारा मुखार वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान पावयली. विधानसभेत लेगीत हो विशय मांडलो तरी लेगीत सरकारान कानार केस ओडल्यात. शाळेचो हो स्लॅब खंयच्याय वेळार घो जाव येता. ऐकात तांचे उतफरके. आमदारान समज तरी असेंब्लीक तिनूय पार्टी असेंब्ली जाल्यो, तिनूय पार्टी असेंब्लीक हांवें हो विशय आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघात गव्हर्मेंट स्कुलांची हायस्कूल आनी प्रायमरी स्कुलाचे मुद्दे हांवें असेंब्ली मांडले. आनी म्हाका एश्युरन्सूय मेळ्ळें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन की बिफोर द नेक्स्ट एकेडेमीक इयर स्कॉल ही रिपेर जातली वो रेन्युवेट जातली म्हूण, वो न्यू कन्स्ट्रक्ट जातली म्हूण. बट आज 15 दीस न्यू एकेडेमीक स्कॉल स्टार्ट जावपाक 5 तारखेर जुनाचे स्कॉल स्टार्ट जाता. बट तुम तरी हालत ह्या स्कुलान चोयली जाल्यार म्हाका दिसता आमगे रिपोर्टरान बाब रेमेशान तुवें सांगलो त्या प्रमाणे गोरवांक गोठो म्हणटा ते भशेन ही परिस्थिती आहा. हें कित्याक लागपाक जावन भुरग्यांनी म्हाका दिसता आमी खेडेगांव आहाय म्हणून आमी सोसून घेवपाचें, भुरग्यांक एशेंच वचपाचें. आज सरकार गोंया NIT IIT हाडपाक वता आनी हाडल्याय NIT आमगे कोंकळे मतदारसंघात. आनी बेजीक तरी एड्युकेशन दिवपाक जायना, भुरग्यांक तरी फेसिलिटी दिवपाक जायना. म्हाका दिसता सरकार आनी हेजेर सारको फेल जाला. आमचे कितें तरी गव्हर्मेंटाक दाखोवन दिवपाक जाय. कितें 16 तारीख इस्कॉल स्टार्ट जातले तेन्ना आमची भुरग्यांक इस्कॉल रिपेर जाल्ला न्हू, आमी डिसिजन घेतले आसा भुरग्यांक सेफ्टी खातीर भुरग्यांक धाडपाक ना म्हणून आमी डिसिजन घेतले आसा. 1987 हे इस्कॉल कन्स्ट्रक्शन केल्ले. तेच्या नंतर हजारो भुरगे ह्या इस्कॉलान शिकून गेले, बरे जॉबा लागले, बरे ऑफिसर जाले. बट आज ह्या इस्कॉलाची दुर्दशा पळोवपाक की ना. आमकां दिसता जी आमी शिकून गेले बरी इस्कॉल आसता न्ही, आमची भुरगीं जी आज आसा ही परिस्थिती शिकपाक ना ह्या इस्कॉलान. अशी जर कंडिशन उरला जाल्यार आमी आमची भुरगीं मुखार ह्या इस्कॉलाक धाडची ना. आमी डेडलायन घेतली आसा 5 तारखे नंतर आमी ह्या भुरगीं 5 तारखे आमी स्टॉप करतले. भुरग्यांक कोणाक आमी इस्कॉलाक एंट्री दिवची ना. दुसरी गोष्ट आज आमचो MLA सुद्दां आसा, तांणी अनेकदा असेंब्ली सुद्दां विशय केलो तरी सुद्दां तेगे दुर्लक्ष करता. सरकार तर ह्या गव्हर्मेंट इस्कॉलाचेर दुर्लक्ष करपाक लागलो जाल्यार आमची परिस्थिती कितें आसतली ती पळयात. ह्या इस्कॉलाक गत पयल्या आनी भुरग्यां आनी आतां शिकपाक परिस्थिती ना. कित्याक हे इस्कॉल आतां एकूच गव्हर्मेंट इस्कॉल आसा हिंगा लागीं पळोवपाक गेल्यार. इस्कॉल मोठे मोठे 10वी पर्यंत शिकपाचें एकूच इस्कॉल गव्हर्मेंट जालें. हे गव्हर्मेंटाक फेसिलिटी कांयच दिवपाक पळयना. म्हळ्यार बस ना, इस्कॉल म्हळ्यार कितें रिपेर करपाक पळयना. सगळ्या त्रास करता सगळ्यांक. आतां CMA कडेन हें खातें आसा, CMAन तरी मातशें लक्ष घालचें म्हणून हेजेर. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. बेतूल हांगा न्हंयच्या तोंडा लागीं रेंव काडप सुरू आशिल्ल्यान लोकांनी ताका खर विरोध केला. पयलीं रिटेनिंग वॉल बांदची आनी मागीर रेंव काडची अशें पारंपारीक नुस्तेकारांचें म्हणणें आसा. थेट रेंव काडल्यार न्हंयच्या तोंडा कडेन आनी बोटीक समस्या निर्माण जातली असो भंय थळाव्यांक आसा. पळयात पुराय बातमी. आम्ही एक व्हिडिओ पळयला 5 तारखेक की MLA आमचो सांगतालो फिशरमॅनाक कितें त्रास जाता म्हणून.
पूण हांगा कोण फिशरमॅनाक त्रास जाता ते आमकां खबर ना. आमी आतां लोकल फिशरमॅन 4 वर्सां जालीं घरांनी बसून आसा. जाल्यार हेजो उपयोग आमकां जावंक ना. परतून येता हांगा कस काडटा, परतून येता कस काडटा. काल एक बार धाडून लायली, तेणी आमच्या लोकांनी तरी वचून ताका सांगला की तूं काडू नाका हांगा म्हणून. मागीर तो एक अर्दे वर सायडीन गेलो, परतून येयलो आनी हांगा कस काडपाक लागलो. मागीर काही गोष्टी आमचे चड जाण भुरगे हांगा गेले, पूण हे असो वायट बीट जाले काय फापड मारले जाल्यार चड जाता आसले ते मागीर. ताका लागून हेमी समजूंक जाय. एमएलएन पयर सांगला फिशरमॅन घाता जाल्यार खुंयचे फिशरमॅन ते हांव नकळो. लोकल फिशरमॅन इतले आतां हांगार आसा, तांकां त्रास जाता ते वेळेर कशे काडटात दीस ते तांकां खबर. आनी आमकां हांगाची सगळी रेंव ती सगळी हांवन घेवन सगळी त्या वाटेन व्हरून गेली, पडून गेली. तरी वय कळना तांकां तरी ते हांगाच येवन रेंव काडूंक सोदता. कितें चल्लां हेंचें आनी कितें म्हणून सांगप हेंकां. आज गांवचे आमचे तिने वाड्याले कमिटी हांगासर पाविल्ली आसा आनी ते कित्याक लागून पावल्या हे आमी हेमच्या पयलीं कितल्या फावटी तेमकां सांगलें की हांगासर कस पडटा तो काडूं नाका म्हणून. तर कारण कितें, ही पारंपारीक आमचो कस हे सगळी जमीन बसलेली आसताली पयलीं कांय वर्सां पयलीं, आनी त्या जमनीक कांयच प्रॉब्लेम जायनासलो. जेन्नासून ही धांवकुली मारपाक हे कस काडपाक कॉमेर्स केलो, थंयसून ह्या नस्ताचे 12 बिरेस्तार जावन ह्या पारंपारीक लोकांचे बोटी आसले, घराक प्रत्येक घराक बोटी आसले, ते बोटी आतां आमकां स्क्रॅप करूचे पडले. कारण हे कस काडटा जावन तो त्या टायमार कस आतां काडून तो मागीर पावसा वचून थंय पडटा. आनी ती आमकां ज्या टायमार आगोस्टाचे 1 तारखेर भायर वचोवचें आसता ती आमची वाट बंद जाता. ते बोटी स्क्रॅपाक दिवचे दिवन आमी आतां ते बोनेळ काडले. 1 लाख 5 लाख कोणाची अशी रिणां आसा आनी ती पासून आमकां ते बोनेळ पण सद्याक पळय घरांनी आपले बंदरां बांदून दवरले आसा. हेचें कारण हेकाच लागून. आनी हे फकत इतले पयशे वेस्ट करता गव्हर्मेंटाक सांगप की आमी हांगासर हे काडली, थंय माती काडली, मेळटा थंय माती काडून उडयल्या. आनी ती माती काडून थंयच आसा. ती पळय दर्यार ती रास दिसता ही वयली ती भरतेर मणशापेक्षा उंच आसली. ती आतां पळय जमीन सामकी जमनीक लेवल जाले. कसलो फायदो आलो गव्हर्मेंटाचो पयसो कित्याक पाणयेर उडयता म्हाकाच कळना. तेन्ना गव्हर्मेंटान ह्या जाग्यार आमच्या आनी नसता माती पडल्या ते काडून दिवपाचें ना. आनी आमी तर कशेंच काडून दिवचे ना इतले गव्हर्मेंटा कडेन मागता. मिटींग चालू आसा ते आतां आमच्या माउथ ऑफ रिवर हांगासर पावल्या कडेन आसा. पूण हे काडपाक आमचो विरोध इतल्यासाठी आमकां पयलीं सपोर्टींग वॉल जाय, म्हणजे ब्रेक वॉटर जे घालता म्हणून पयलीं आमकां गव्हर्मेंटान सांगलेलें. तो प्रोजेक्ट बी पास जालो, तो कित्या कारणान फेल जालो हे आमकां खबर ना. पूण ते केल्या नंतर आमकां हे ड्रेजिंग करप आमी हे करून दितले. पूण तेच्या पयलीं आमी ते करून दिवचे ना. आनी कारण म्हणजे कित्याक करून दिवचे ना, हाच्या पयलीं 3 वेळा ड्रेजिंग केला. पूण 3 वेळा ड्रेजिंग केला तो पयसो कोणाचो, सामान्य जनतेचो. करोडोवर ते टेंडर जाता आनी हो टेंडर जाल्या नंतर कॉन्ट्रॅक्टराक हाचो तातूंत फायदो जाता. पूण हाचो फायदो आमच्या फिशरमॅनाक कोणाकच जायना, ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक कोणाकच जायना. कसो जायना पळय, हे जेन्ना ते ड्रेजिंग म्हणून करतात ते ड्रेजिंग कशा पद्दतीन करतात ताका सुद्दां पद्दत आसता. ते पायपलायनीन काडप आसता. हे फक्त ते शेवाळे मारतात, पोकलीन मारतात आनी तेची रेंव काडटात. आतां ती पोकलीन मारल्या नंतर तेजे सायडीन जो आसा ते तशेंच उरता. दुसरे दीस जे आसा पळय ते तो लेवल जाता, पण थंय ते भरता. पण ही फटिंगपणां, ही सगळी फटिंगपणां, हो पयसो फक्त बेश्टो वाया वयता. हांव सरकारा कडेन मागता अशें करचें न्हय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, श्वेता गांवकर आनी संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गावणे बानोड्या वाठारांत फाटल्या 1 वर्सा सावन खाऱ्या उदकाक लागून शेतांनी लायिल्ली पिकावळ नश्ट जाल्या. साबार फावटी मानशेची दारां बंद करपाची मागणी लेगीत अधिकाऱ्यांक केली तरी लेगीत पुरायपणान दुर्लक्ष केलां, जी शेतां पेड्ड्या जावपाचें मुखेल कारण आसा. थळाव्या सरपंचांनी आमदारांक लेगीत कळयल्यार कसलीच कारवाय जावंक ना. आमचें पोट भरपाचें हें एकूच साधन. आयकात शेतकारांचे उतफुरके. सगळे हानी उदक येवन ते माड सगळे पिड्यार जाले, माडी आहलोल्यो, तेरे रोयलोल्यो सगळी गेली. कितली माडी आहलोल्यो? 100 वयर. आता नाल लेग मेवनाय. माड कितले आहलोले? माड 40 आहलोले आनी हे तेवदा आहलोले 125. 100 माड आहले. 100 माड आहले.
लोकांना सांगले कित्याक सगळे 1000 परवड नाल्ल मेळटा तेय बी आमकां कांय ना आता उपाय कितें आतांची तुमी पळोवपाचें उपाय आमी आतां- कितें सांगतली देवा कडेन आहा तुमचे कडेन आहा फक्त एक मानसिक पेटी घातल्यार जाता हे तर माणूस बांधपा जाय हे मध्ये सगळ्यांक त्रास जे पयलीं ते पट्टे आहलोले ते इतली वर्सां ते सारके हे करताले आतां ते कोण कोण येयले तो तिगा मरेक आहा तो मानशेकार जाला आनी ते सगळे उदक सोडटा सांगले आयकोनाय आमी येवता आनी त्रास काडून पयलीं तेणी आतां इतले वर्सां जाली आनी आतां कितें पळय मानसिकारान आमच्या फुडें आमकां सगळ्यांक त्रासान उडयले आतां हेच उत्पन्न करता ती 40 वर्सां जाय शेतान रोवपाकय मेळना फाटान नाल्ल खातले जाल्यार नाल्ल ना आनी कितें आतां आमी कितें करून नाल्ल खावचे पडले ना कितें करताले आमकां खावपाक मेळटालें न्ही पंचायत कितें म्हणटा हेजेर पंचायती आमी एप्लिकेशन ते म्हणपा एग्रीकल्चर आमी कळटा म्हणपाक तेंच्यानी सांगला न्ही केन्ना कळयलें तुमी पंचायतीक हांवें पयलीं लेटर केलें आनी तेजे पयलीं सांगलेलें मागीर पंचायत वचून दिला आमी सांगलेलें तेंच्यानी ते पंचायतीन इन्स्पेक्शन करून गेले ते पळोवन गेले पण दार बंद करून अजून मानशे दार अजून बंद करून मानसीची नाय दार बंद ते चेअरमॅनाक जाले तो आपल्या 17 लाख जाय पडटा म्हणपा लागलो मानसीक हांवें मानसीक तूं 17 लाख पडटा ते आमी कशें दितले तुका तुमी आतां इतले वर्सां पावणे करून खाताले ते पयशे करून मागीर तुमी तितले ते टायम टू टायम काम करप न्ही तुमी मानशेचें खंयची माणूस ही आता देवगणचे गाणो ते तेंच्यांनी काम करप तुमी आतां पावणे करता शेतकार आतां कशें मानसी वर्सान 4 लाख 5 लाख घेता ते तुमी वेळोवेळ टायम करून खावता काय तुमी तुमचेच पोटो करता खार उदकान सगळें मागलें शेत माड तितून माड येयले मेडे गेले केळमे गेले भिंडी गेल्यो 9 म्हयने जाले तेका आतां उदक शेतांक येत आहा कांय गव्हर्मेंट कांय एक्शन घेना कितें जालें तर ते कित्याक दार खारें उदक येता आनी शेतां येता एक्झॅक्ट कितें दार उक्ती केला कितें केलां थंय गांड्यावेले मानस ओपन दवरल्या फूल ओपन आहा ओपन आसून हांगा तें उदक भितर येयल्लें आसा ऑलरेडी 9 म्हयने जाले आमी आयज करतलो फाल्यां करता म्हणून आमी हें करता कोणा एप्लाय केलें कोणा सांगलें तुवें आमी आतां पयर पंचायतीर विजिटींग सरपंच विजिटींग करून गेला तरी पूण तो आयज आमी पंचायतीक गेले तो म्हणूंक लागला फाल्यां 1 म्हयन्यान आनी परत हें करूं म्हणून तुवें आमदारा बी सांगिल्लें आमदारा फुडें वचून आमदार आमकां मेळ्ळो की ना 2-3 जाण वचून येयल्यो पंचा सांगलें पंचाक घेवन गेल्या तर आमदार आमकां मेळत ना हो प्रश्न सॉल्व जावपाक एक नेमकें कितें जावपाक जाय आमचे ती मानस ती बंद केला उदक हांगा उदक पावना हांगा इतले केन्ना जाणटेल्यांनी पयलू जाणटेल सांगताले हांगा केन्ना उदक पावना आनी इतलें आमी उत्पन्न केलां केन्नाच उदक आमकां लागना आयलें पण फर्स्ट टायम लागलें उपाय म्हणजे ते कर्नाळी माळ घाणलो म्हणटा पळय तेका आतां पोळी घाली जाल्यार आमी सगळो लोक हो साल्वार जातलो जे पळय कितें आमचे आतां अर्दे मातशे जीव आसा तो आमच्या ते माडाक मातशे हे मेळटले आनी हो म्हयनो जर परत न जाल्यार ते सगळे गेले आनी कांयच ना आमचे सद्या आतां माडयो सगल्यो पिड्ड्यार जाल्यो केळमे 4 सायडीन केळमे आशिल्ले तेवूय सगळे पिड्ड्यार जाले आनी माडवांक सद्या नालू बी सद्या कमी जाले कित्याक लागून त्या उदका लागून खारें उदक येयलें उदक येयल्यानी सगळे भरल्यार सगळे पिड्ड्यार जाले तुमकां दिसता आसतले पण सगळे पण हे जाला शेत रोयताले तुमी शेत रोयताली शेतूय बी रोवपाक मेळना गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता कणगांवकर आणि शिवानी सांगेलकार. आयतारा कुट्टाळेची ग्रामसभा जाली. लोकांक फावो त्यो गरजेच्यो सुविधा वेळार मेळनात आनी कोयराच्या प्रस्ना वयल्यान कुट्टाळेची ही ग्रामसभा बरीच गाजली. पळयात. ग्रामसभेत लोकांच्या प्रस्नांक जाप दितना गांव नितळ दवरप ही फकत पंचायतीची जापसालदारकी न्हय तर लोकांनी तेंको दिवपाक जाय अशें कुट्टाळेची सरपंच सेनिया परेरान सांगलें. तशेंच लोकांच्यो मागण्यो पुराय करपाक एक कार्यपद्दतीन काम करचें पडटा अशेंय तेणी सांगलें. आयकात. पंचायत न्हू जेन्ना तुमचें एप्लिकेशन येता वी हॅव ऑल्सो वी हॅव टू फॉलो आवर प्रोसिजर. ते मिटिंगे पडटा अजेंडाचेर येता मिटिंगे पडटा मिटिंगेज ऑन वेदर इट इज वॉट एवर द रेजोल्युशन टेकन इन्स्पेक्शन एक्झिक्यूट वॉट एवर वी हॅव टू एक्झिक्यूट इट. सो अकॉर्डिंगली इट टेक्स टायम. सो पीपल हॅव टू ऑल्सो अंडरस्टँड. आनी तुमची जेन्ना सपोज टायम बाउंड जायनय जालें ना जाल्यार यू आर ऑलवेज फ्री टू अप्रोच टू द पंचायत टू द सेक्रेटरी or else to the sarpanch. So we will definitely we are there at your services, so we will be considering it. कोयराचे टॅक्स आकारपाक सरकाराची सुचोवणी आयिल्ल्यान फुडल्या ग्रामसभेक ताचेर रितसर निर्णय घेवन प्रत्येक घराक आनी बिराडाक रावपी लोकांक कोयर टॅक्स फारीक करचो पडटलो अशेंय सरपंच सेनियान सांगलें. आयकात.
आमी आमची पंचायतीन डोर टू डोर वेट एज वेल एज ड्राय गार्बेज कलेक्शन करताय. सो आनी आमचे बींग क्लोज टू IDC आमचे जायत जाणां गेले रेंटल रूम्स आहाय. सो वी आर जनरेटिंग लॉट्स ऑफ गार्बेज. बट पंचायत what we have seen is पंचायत is spending too much on garbage collection. आणि जितली आमची garbage tax collect जाता न्हू तितली ते it is comparatively very less. So I had put a proposal before the Gram Sabha whether we should go ahead with some garbage tax collection, how to go about with garbage tax collection. So what they have said is we will prepare some statistic like how many houses and all. With this data maybe for the next Gram Sabha we will decide it. But definitely since आता governmentaचे भी notification येलो हा that garbage tax is compulsorily we have to collect. For next Gram Sabha we are going to take a concrete decision and every household and each rental room have to pay the garbage tax and their garbage will be collected. Government has over the period of time amended the Panchayat Raj Act and has given the power to the BDO or to other authorities for the purpose of delivering the services. So that is why I was telling the village panchayat that there is something wrong in the panchayat where time-bound services are not delivered, and they should get a message, because even with construction licenses, if they don't deliver, now the government has amended and it goes to the BDO. Earlier it was you could go under dimming provisions before the deputy director of panchayat, and when litigation start, appeals are filed, it is the panchayat who has to spend money on litigations. So it is not beneficial to the panchayat. So panchayat should see, because I wouldn't like to comment on the functioning of the panchayat or its members, but they should get a message by me telling them that there is a time-bound services act. They are public servants under the Panchayat Raj Act. Barkali Panchayat, I think as per the data given by the Sarpanch, we are paying somewhere close to around 2.3 lakhs or something per month for garbage. So the garbage contractor, unfortunately, when you go and look around the entire village, the village is still dirty. And today during the Gram Sabha, today we had a Gram Sabha, during the Gram Sabha there were many members of the Gram Sabha who had complaints regarding the collection of the garbage. I myself had problems before. When the garbage collectors, they just come and vanish without collecting the garbage door to door. Their contract, the work order says that they need to be doing this service 365 days and the collection is to be done door to door. Unfortunately, it is not door to door. They leave out certain pockets which they find very difficult. So at the end of the day, what is the purpose? Today there was one member who said that I am not paying garbage tax. Openly he mentioned during the Gram Sabha, because you are not collecting my garbage. If you look at it, he's right in whatever he's saying. But then what happens is the common man has problems, because if you are not paying your taxes, you cannot get certain NOCs, certain permissions that you are applying for. गोवा 365 खाती हिरुमा आले, श्वेता गांवकर आणि संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यात दर्यादेगेर वाठारांत हवामान गरम आनी दमट उरतलें. मोका चक्रीवादळाक लागून राज्यात कुपां दाटिल्लीं पळोवपाक मेळटलीं. येता तो सप्तक गरम आनी दमट उरतलो. राज्यात हवामानाची कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. साउथ वेस्ट अरेबी दर्यांत वचपी बोट धन्यांक अशांत हवामान अणभवपाक मेळटले. फुडल्या सप्तकात दर्यादेग वाठारांनी तापमान वाडपाची शक्यताय आसा. सोमारचे चडावत आनी उणें तापमान 36 ते 28 डिग्री सेल्सियस उरतले. 19 तारखे मेरेन सुके हवामान. सोमारा फांतोडेर कांय वाठारांनी हलको दव धुके. सोमारचे चडावत आनी उणें तापमान 36 ते 28 डिग्री. तापमान उरतले थीर. साउथ वेस्ट अरबी दर्यांतल्या बोट धन्यांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. घेवया जतनाय. मेळुया परत. पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.